एफेसकारांक पावलुचें पत्र चॅप्टर 5. तुमी देवाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात. कितलो म्हूण क्रिस्तान तुमचो मोग केलो. आमचे खातीर ताणें देवाक मानपाचें धोमधोमीत परमोळाचें आपणाचेंच समर्पण आनी बलिदान केलें, तर तुमी ताचेच भाशेन मोगान चलात. कामचाराची, सोडेपणाची आनी संवसारी वस्तूंचे बागोन आसलोले आशेची गजाल पर्यंत तुमचें मोदें आसचीच न्हय, कित्याक असल्यो वस्तू भोगतांक सोबनात. तशेंच आसचें न्हय मेल्लें वो बुरशें उलोवप आनी बेमर्यादेचीं फकाणां. हें सगळें तुमकां पुतवना. उरफाटीं तुमचीं उतरां जावन दी देवाक दिनवास दिवपाचीं. हें मात मनान दवरात. कामचारी मनशांक, पोजड्या लोकांक संवसारी वस्तूंची ओदीक आशा धरूनच जियेता तांकां क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राज्यान दायज ना. असली संवसारी वस्तूंची आशा खरेंच म्हणल्यार कुड्ड्या देवांची पुजा. पोलक्या उतरांनी कोणेंच तुमकां फसयना जावन चोत्राय दवरात. असल्याच वस्तूंक लागून देवाक खालती रावनात त्या मनशांचेर ताचो क्रोध देंवून येता. असल्या मनशाच्या बागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी कालोखांत आसल्यात, पूण आतां सोम्याच्या एकवटांत तुमी उजवाडाक पावल्यांत. तर उजवाडाच्या भुरग्यांची चाल धरात. खरेंच उजवाडाचीं कामां सगळ्या जिनसांचें बरेंपण, प्रमाणीकपण आनी सत. सोम्याक कितें ओदीक मानता तें सोदून काडात. आनी कालोखाचीं ओळखी कोत्तुबां कोत्तोल्यां कडेन कसलोच संबंद दवरूं नाकात. पोत्तेंच जाल्यार तांचें पातक तांकां दाखोवन दियात. गुप्तीं कोत्तात त्या कोत्तुबांची खबर पर्यंत करूंक लज दिसता. पूण उजवाडाक हाडटात त्यो सगळ्यो वस्तू कसल्यो त्यो सारक्यो कळून येतात. आनी कसलीय वस्त उजवाडाक हाडटोच ती आपुणूच उजवाड जाता. देखून पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलेलें आसा, न्हिदल्यान तीं जायात जागी, उठून येयात मेल्ल्यांतलीं. क्रिस्ताचो प्रकाश तुमचे वयर परजळटलो. म्हणटच तुमच्या जिविताची चाल कसली ती मेहनतीन पळयात. आनी नेणार मनशांची न्हय, पूण शाण्या मनशांची तुमच्या जिविताची चाल जावन दी. ह्या काळार वायट खूब वाडलां. देखून तुमी तुमकां दिल्ल्या वेळाचो जाता तितलो फायदो काडात. चोत्रायेन चलनात तसलीं मनशां जावं नाकात, पूण सोम्याची खुशी कोण ती सोदून काडात. सोरो पिवन बेबदिकाय करूं नाकात. अशें तुमी तुमच्या जिविताची वाट लायतल्यात. पोत्तेंच जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलोलीं मनशां जायात. तुमच्या जमातींनी स्तोत्रां, गितां आनी भक्तीचीं गायनां गायात. आनी तुमच्या काळजांनी गितां गायनां करून सोम्याक वाखाणीत रावात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाक आमच्या बापाक सदांच आनी सगळे सुवातेर दिनवाशीत रावात. कुटुंबांत घोव बायलेचो संबंद. तुमी क्रिस्ताक मान दितात म्हूण दाखोवंक एकामेकाक खालतीं जायात. बायलो आपल्या घोवांक खालत्यो जावच्यो आनी अशें आपूण सोम्याक खालत्यो जायात म्हूण तांणी दाखोवचें. कित्याक जसो क्रिस्ताक आपले कुडीच्या मुणगे पवित्र सभेच्या सोडवणदाराक तिचेर अधिकार आसा, तसो घोवाक आपले बायलेचेर अधिकार आसा. आनी अशें जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांत खालत्यो आसूंक जाय.
तुम्ही पोतिनो ऐकात. जसो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनींचो मोग करात. उदकाच्या स्नानान ताचेर उचारलोल्या शब्दाच्या भोळ्यान ताणें तिका नितोळ निर्मळ करून देवाक भेटयली. पवित्र सोबेक सुंदर सोबीत करून ताणें तिका आपणाक मुखार उबी केली. खत नासलोली, मिरी नासलोली, कसलीच खोद नासलोली, पवित आनी निश्कळंक ताणें तिका केली. हेच परी आपलो मोग कोत्तात तसो पोतिनी आपल्या पोतिनींचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. कोणूच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो परामोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेत हांय तशेंच कोत्ता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांठलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. पवित्र पुस्तकांतल्या ह्या उतरांनी एक उंच मोलाचें गुपीत सोच आटापलेलें आसा. तें क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक लागू जाता म्हूण हांव धरतां. पूण तीं उतरां तुमकांय लागू जातात. म्हणटच तुमचे मदल्या जणेकल्यान आपलो मोग कोत्ता तसो आपले पोतिनीचो कोतचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें.